प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शेवटतमान जावन आसा मातुवाचो 18वो विसवोर, वोड 1 ते 5, वोड 10 आनी 12 ते 14 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 18 verses 1 to 5, verse 10 and 12 to 14। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। एकदा शिसांनी जेजूशी येवन विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमचें जिवीत मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गाच्या राज्यांत भितर सरची ना। म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड। एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेता। पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्यान एकल्याचीच लागून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता, स्वर्गार तांचे दूत स्वर्गार आसता म्हज्या स्वर्गीय बापाच्या मुखामोळ थांबोन आसता पळयत आसात। तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसतीत आनी तातूंतली एक सांडल्या जाल्यार न्हय दोंगराचेर सोडून हिणांतली कोडसरून गेल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचोना काय? आनी हांव तुमकां खरें सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता। हेच भाशेन ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो तुमच्या स्वर्गीय बापाक नाका। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शेवटतमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो। आनी बाबणीनो, आमी खरेपणी चोत्रायन आमी हें उतर आयज आयकलां जाल्यार आमी पळयता की जेजू कशे भाशेन जाय की ताज्या भुरग्यांनी आपलें उतर आयकल्लें। बाबणीनो, आमी जाणू की एक ल्हान भुरगें सदांच आपल्या पाय मायक आयकता। पाय मायन कितें सांगलें ती आयकतात, कित्याक तांची चोत्राय आपल्या पाय मायचेर वय मातशी मस्ती आसतात, पूण तांची चोत्राय, तांचें जेवण, तांचें खाण, तांचें पिवण, तांचे कितें कपडे आहात ते, तांकां कितें इस्कॉलान वचोंक जाय, ती सदांच आपली चोत्राय आपल्या बापाचेर दवरतात, आपल्या मायचेर दवरतात, आपल्या वडिलांचेर दवरतात। कित्याक बाबणीनो, एका भुरग्याक आपणाकूच सांबाळपाक जायना। आनी जेजू आयज आमकां सांगता, ज्या भाशेन त्या ल्हान भुरग्याक आपली चोत्राय आपल्या पाय मायचेर वडिलांचेर आसा, तेच भाशेन आमी त्या भुरग्यां भाशेन जावपाक एकदम गरजेचें। कित्याक बाबणीनो, जेन्ना आमी त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आमच्या स्वर्गीच्या बापा कडेन आमी चोत्राय दवरता, आतां बाबणीनो आमी तो कितें सांगता तें आमी आयकोन घेतले। म्हणटच आमी जेन्ना आमची चोत्राय आमच्या स्वर्गीच्या बापाचेर दवरिना, आमी देवाचेर दवरिना, आमी आमच्या जाणवायेचेर, आमच्या शक्तीचेर, आमी शिकल्या कितलें, आमकां कितलें एक्सपिरियन्स आसा तें, आमी कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत आमचे केस कितले पिकल्यात ते ताचेर आमी दवरता, तेन्ना बाबणीनो आमी खरेपणी खालती जायना। पूण खालती जावपाक आमी म्हणूंक जाय देवाक, सायबा, तुजे बगर म्हज्यान कांयच करूंक जायना, तूं हाय म्हणून म्हजें जिवीत हांव सारतां। म्हजे कडेन जें आहा तें तुजें आनी तुजे कडेन जें आहा तें म्हजें। म्हणटच जेन्ना हांव ह्या भाशेन चिंतता बाबणीनो, हांव खरेपणी खालतो रावता। आनी जो कोण खालतो रावता, देव ताका केन्नाच साणिना। देव ताजी बेपरवा केन्नाच करिनासतना रावना। देव सदांच तांची चोत्राय दत्ता, तांकां तांच्यो सगल्यो गरजो पावयता, तांकां जेवण दिता, खाण दिता, पिवण दिता, तांकां शांती दिता, ताजो मोग ओतयता। तर आयज बाबणीनो, जेजू आयज एक वोपार घालता, म्हणटा, समजा एका मनशा कडेन 100 शेळयो आहात आनी एक शेणटा, तो कितें करता? तो ते दुसऱ्यो शेळयो आहात त्यो सांडून तो एक शेड्याची वाट पळयता आनी तिचो सोदूंक येता। आनी आयज बाबणीनो, आमी जावन आसा ती एक शेळी जी शेणलेली आसा, कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो
देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारान हाडून जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी आमकां एक एकल्याक जी आमी एक शेळी आसली जी शेणलेली ती शेळी आमकां सोदून हाडूंक, आमकां देवाचो मोग दिवंक, आमकां देवाची जाणवाय दिवंक, आमकां देवाचो सगळें बरेंपण दिवंक आनी आमचें जिवीत खरेपणी बरें करूंक जेजू ह्या संवसारान येयलो. तर आयज भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूक आमचो समिदियो आनी सरवंडार मानला जाल्यार, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्या जाल्यार जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो खरेपणी दिला जाल्यार, आमी देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार आयज भाव भयणीनो आमी देवाचे हात, देवाचे पांय, देवाचे मन जावया. आमी वचुया दुसऱ्या कडेन जी शेणलेलीं आसा तांकां देवाचें उतर दिवया, तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवया. पण देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमकां गरज आमी खालती जावपाक, आमचें जिवीत बदलपाक. नातर भाव भयणीनो आमी शर्माव दितले, आमी दुसऱ्यांक काणयो सांगतले, अशें कर तशें कर, पूण तो लोक आमकां पळयतलो आनी म्हणटलो हांचें जिवीत कशें आहा. ही खरेपणी आपली चोत्राय देवाचेर दवरता काय? खरेपणी जेन्ना ती तांकां शक्ती ना तांचो देव तांची शक्ती जाता काय? जेन्ना तांचे कडेन कांय ना देव तांच्यो सगळ्यो गरजो पावयता काय? आनी जेन्ना आमी हें सगळें दाखयता आमच्या जिविता वरवीं, लोक आतां पळयता की आमचें जिवीत देव चलयता, सोरेस्पोर आमकां चलयता, आमकां कांयच उणें जावंक ना आनी आमी तें कांतार करून पावता. कित्याक भाव भयणीनो खरेपणी देव आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता, आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता. तर आयज भाव भयणीनो आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर, ताच्या पवित्र आत्म्याचेर धरून आमचें जिवीत आमी सारुया. आनी आतां आमी देवान भरून आसा म्हणून, पवित्र आत्म्यान भरून आसा म्हणून आमी वचया आनी देवाच्या आनी दुसऱ्यांक जी शेणलेलीं आसात तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवया, तांकां खरेपणी देवाची भुरगीं करूंक आयजतान आमी देवाचें उतर परगट करूंक, आमची गवायकी दिवन आमकां तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी आयज सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.